नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 9 वर्सां उपरांत रेल्वे तिकीट वाडली. 75 नव्यो एक्सप्रेस, वास्को गुजरात एक्सप्रेस, वास्को लायनीच्या इलेक्ट्रिफिकेशना खातीर सर्वेक्षण. मात तिकेट वाडयिल्ल्यान रेल्वे मंत्र्यांचेर राजिनामो दिवपाची पाळी. नामनेचो आर्किटेक्ट आनी आदलो मुख्य नगर नियोजक एडगर रिबेरो म्हणटा, प्रादेशीक आराखडो रद्द करपाची ना गरज. पियॉन सिटीजन फोरमाची तीच भूमिका. पर्रीकरा बरोबर अधिवेशना उपरांत आराखड्याचेर जातली बसका. कंप्युटर शिक्षकांचो जानेवारी मेरेन पगार सरकारान केलो पास. 20 तारखे मेरेन हातार पगार. पर्रीकराचें उतर, हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीच्या कंत्राटाचोय येरादारी मंत्र्या वरवीं जातलो फेरनियाळ. प्रियळा केरी करमळ्या आपले जाणटे आवयचो पुतानच घेतलो जीव. मानसीक दुयेंस आशिल्ल्या ह्याच पुतान 6 वर्सां फाटीं आपल्या बापायकय मारिल्लो जितो. बायलेक मारपाचो यत्न फसलो, पुलिसांनी केली अटक. आनी गोवा प्रोफेशनल लिगान धेंपोन सुवात दवरल्या राखून. जीसीए स्टार्साक मारले 3 विकेटींनी. सर्वोदयाचो मात खेळ बाबत. एनआरबी गोवा स्पोर्ट्स अकादमी कडच्यान खालो 15 रनांनी मार. आतां खबरो विस्तारान. 9 वर्सां उपरांत रेल्वे प्रवासी तिकेट वाडटली. वेगवेगळ्या प्रवासा खातीर तिकेट किलोमिटरा फाटल्यान 2 ते 30 पयशे वाडटली. रेल्वे मंत्री दिनेश त्रिवेदीन लोकसभेन रेल्वे अर्थसंकल्प मांडलो. 75 नव्यो एक्सप्रेस, 21 पॅसेंजर ट्रेनी ह्या वर्सा सुरू जावपाच्यो आसात. भारतीय रेल्वे सुमार 1 लाख रित्यो सुवाती भरपाची आसा. वास्कोसान गुजरातांत हापा मेरेन एक्सप्रेस आनी वास्को लायनीच्या इलेक्ट्रिफिकेशना खातीर सर्वेक्षण करपाचो प्रस्ताव अर्थसंकल्पांत आसा. मात तिकेट वाडयिल्ल्यान तृणमुलाची मुखेली ममता बॅनर्जी आपल्याच पक्षांतल्या मंत्र्याचेर चाळवल्या. त्रिवेदीचेर सध्या राजिनामो दिवपाची पाळी आयल्या. I propose to rationalize the fares to cause minimal impact on common man and to keep the burden with tolerance limit. ये रेट क्या कर रहे हैं? I am asking for extra. I am asking for an extra only 2 paisa per kilometer of suburban and ordinary second class. I am asking for 2 paisa. Similarly, an increase of mail express second class will only by 3 paisa per kilometer. For sleeper, by only 5 paisa per kilometer. AC chair car, AC 3-tire first class by only 10 paisa per kilometer. AC 2-tire only by 15 paisa per kilometer. AC first class only by 30 paisa per kilometer. Corresponding rationalization in the minimum distance fare chargeable in various classes has also been proposed. I am aware that the large number of passengers face problems at ticket windows because of non-availability of loose change. This causes a lot of hardship and delays. The ticket dispensing forces leading to longer queues. Incidences of passengers having to forego the change due towards them are also not uncommon. In order to address this problem, I have decided to incorporate rounding off mechanism in the fare structure. For all ordinary mail express trains, rounding off will be the nearest 5 rupees. However, for the suburban passenger, I propose to permit a limited exception in the form of downward rounding off also in few cases. By way of example, a fare of 11 will become 10 and a fare of ₹6 will become 5. The minimum fare chargeable of platform tickets will be also 5. The proposed revision will have marginal impact on the fares. The increase in fares of the suburban second class passenger traveling 35 kilometers will only be ₹2. For non-suburban second class ordinary passenger traveling a distance of ₹135 kilometers, the increase will be only ₹4. For second class male passenger traveling a distance of 375 kilometers,
the additional travel fare will be only rupees 12. The proposed adjustment do not even cover fully the impact of increase in fuel prices during the last 8 years. I am keeping the valuable passengers of Indian Railways insulated from burden of increase in the staff cost. नामनेचो आर्किटेक्ट आनी आदलो मुख्य नगर नियोजक एडगर रिबेरो म्हणटा प्रादेशीक आराखडो रद्द करपाची गरज ना. हाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपा खातीर तो आनी पियण सिटीजन फोरमाचो आदवोगाद यतीश नाईक बुधवारा सचिवालयान गेले. विधानसभा अधिवेशन जाल्या उपरांत ह्या विशयाचेर उलोवया अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सध्या तांकां सांगलां. आतां ही बसका 25 ना जाल्यार 26 मार्चाक जातली. We said to him that scrapping is never the word that we had used. We had used the word denotification. So there are certain technicalities that we'll have to talk to him. I mean, we are re-looking at the plan because everyone wants the plan to be re-looked at. There may have been certain errors which have crept in. What we need is a good plan for Goa. You consider the task force plan as the base, and these are excesses in the brief that the SLC has done, which we have told him that you have to do away with and fall back on the old plan, and then we revisit it. Scrapping is a very harsh word. Okay. It's revisiting a plan, and a plan is always a flexible document. You have to do the best what the state needs, and the state means the people. In many areas I know that things are not correct. In particular, what I'm also worried about, because the Goa Heritage Action Group, I happen to be the chairman, we are a little upset with how heritage is being looked at, and that is something which is very important to retain. So that's another area where, and it's possible to sort of, that the regional plan or whatever plan doesn't go against these issues. All these things are emerging now, because what's happened with this notified plan, it's really come in 3 parts over a period of a year. Part 1, Part 2 and Part 3. I don't think as yet they've stitched it together. So people have to really understand. If it is one plan done at one time, it's easily understood. There may have been reasons why it took time. And the question is to really get down to it and see that it is on the correct lines. We have only told him that you have to revisit it. He has agreed. He in fact said that we have promised certain things to people. He used the word scrapping also, to which we don't agree in that sense. Scrapping, not a right thing. But we are going to meet him. Let it be examined properly. Law, this, that, everything has to be taken into consideration. But 25th or 26th we are meeting again. प्रियळा केरी करमळ्या आपल्या जाणट्या आवयचो पुतानच जीव घेतलो. सीता गावडे करमळेकर ह्या 75 वर्साच्या आवयचो मंगळारा राती तिच्या पुतान खून केलो. मानसीक दुयेंस आशिल्ल्या सूर्यकांत करमळकार ह्या पुतान सुमार 6 वर्सां फाटीं आपल्या बापायक असो जितो मारिल्लो. त्या खातीर ताका 3 वर्सांची ख्यास्तय जाल्ली. बुधवारा ताका फोंडे पुलिसांनी दोंगरार धरलो. मंगळारा सांजे तो बायलेक मारपाक आयलो तेन्ना ती धुवेक घेवन कुळारा गेल्ली. काल हांव घरा कडेन आशिल्लो. काल थंयच म्हाका दिसता चडान चड तिका वयल्यान मारून हाडली आनी भितर घातली दिसता म्हाका. राती मातशी खूब अशें करताली ती. हांव कित्याक म्हाका भंयान भायर सरना. आमी कितें गेटी भितरल्यान चावी करता. कितल्यांक पयली तर म्हाका कामार गेलो म्हणटा म्हाका हांव केन्ना कपडे पळयता म्हाका दुबाव पडलो. तिका भरपूर मारलो. आनी सकाळीं हांव कामाक वचूं ना कित्याक आनी 12 म्हणपालें म्हाका. आनी म्हणपालें पुलीस स्टेशनार वचून कोणाक तरी हाडून दाखोवया इतकेंच. कोणें मारल्या पूण कशी कितें कळ्ळां तुमकां कोणें मारल्या बी? कोणें मारलें हें आमकां सगळें पुरें कळोन हांव घरा कडेन आसल्यार म्हाका कळटलें. हरशीं पयलीं तो मारतालो. भुरग्यांक सुद्दां खबर आहा कितें मातशें मारतालो. इतकें मारीत म्हणून आनी कितें जायत म्हणून म्हाका बीन हांवें घरा कडेन आसल्यार म्हाका कळटलें आशिल्लें न्ही तें. तो कोण सूर्यकांत तो कितें करता? तो पयलीं हेको वतालो. तो ते सप्लाय वता न्ही गाडयेचेर ते सप्लाय कामां वता. आनी हे 15 दिसां कामां बी वचून तुजो भाव? म्हाजो भाव तो सगळ्या धाकटा. लग्न जालें. चडान चड म्हाका तो तकली सामकें भरून तापली म्हणटरीत तो कितें तरी जालें आसता. म्हाका कशें कळटा तेगेलें मना तेका कितें जाता तें म्हाका कशें कळटलें.
मी पयलीं पूण कितें तरी हें केल्लें कितें बापायक मारलें बापाय अशेंच जाल्लें ताका पयलींच म्हणून ते सामकें तकली गरम जाल्लो आनी ताका कितें करूं आनी कितें ना अशें जाल्लें आनी ते तिडकीन ताणें बापाय मारलो सोरो पितालो सर पेन तुका हॉस्पिटलान बीन दवरलेलें हें पयलीं कोणाक तेका त्या प्लेटी हाडटालें वचोन खंयच्या डॉक्टरा दाखयताले तुमकां हांगासर हिंगा मेंटेलान पणजे बांबोये थंय एडमीट बीन केल्लो ना पयलीं तेंच्यांनी केला तेका एडमीट पुलिशेन आसतना तुमचें लग्न जालें कितले वर्सां आमचें लग्न जाल्यार हें आतां 9वें चलता तेन्ना बरो आसलो तो बरो म्हणल्यार असोच करतालो तो केन्ना केन्ना मारप तुका मारतालो भुरग्याकूय मारता भुरग्याकूय मारतालो पण राती मागीर कितें कितल्यांक हें कितें जालें तें तुमकां कांय खबर ना धांवलें हांव साडे न्ही म्हणल्यार तुमकां येवन तापो लागलो पयलीं आमकां तो घुंवण सामको मारूंक येतालो सपनान देंवताना बूट घालून सामको डबा डबा करून आमी धांवताले आमी रावत तशीच तिका मारली का तिका ती हांव अशें धांवताले मागीर तिका ती घावली दिसता हांव धांवलें तुका मारूंक बापायक तेणी म्हाजें लग्न केलां आतां हालीं लग्न तेच्या वर्सां 3 वर्सां मागीर भितर उरलो हय 3 वर्सां भितर उरलो तो मागीर 4 वर्सांनी सुटलो तो मागीर आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.